ह्या फावट भाजपाच्या उमेदवारांक बहुमतान वेंचून हाडपाचो दावो प्रियोळचो आमदार आनी मंत्री गोविंद गावडेन केला। फाटल्या 6 म्हयन्यां सावन लोकसभेची तयारी सुरू केल्ल्याचे मंत्री गोविंद गावडेन ह्या वेळार सांगले। माशेलांत एका कार्यावळीत तो उलयतालो। इतले मजगतीं शेनवारा मंत्री सुदीन ढवळीकर आनी आरजीच्या कार्यकर्त्यां मदीं जाल्ल्या वादाचेरूय गोविंद गावडे उलयलो। पळयात ताचें म्हणणें। लोकसभेची तयारी प्रियोळ मतदारसंघान गेली 6 म्हयने पयलीं सुरू जाल्ली आसा आनी ज्या मतदारसंघ आमच्या उत्तर गोंयांत जो लोकसभेचो पडटा ताचो उमेदवार आज जाहीर केल्लो आसा। त्यावेळेस आदरणीय तुमचे आमचे सगळ्यांचे भाऊ आदरणीय श्रीपादजी नाईक आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान बऱ्योचश्यो सभा बऱ्योचश्यो बैठकी आज म्हज्या मतदारसंघांत सुरू जाल्ल्यो आसा आनी म्हाका दिसता एक हिस्ट्री किंवा रिकॉर्ड जर काडून जर पळयलो जाल्यार प्रत्येक खेपा म्हज्या प्रिय मतदारसंघांतल्यान खूप लीड हे आमच्या भारतीय जनता पक्षाच्या उमेदवाराक आजच्या हेजे पयलीं सुद्दां मेळिल्ली आसा। ती लीड तेजे पेक्षा चड दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो आनी म्हाका दिसता अंदू तें जावपाकूच जाय। फाटले फावटी आमी एकाएकी लडयताले पण आज आमचे जे घटक पक्ष जे आसात तांच्यांनी सुद्दां भारतीय जनता पक्षा खातीर तेंको दिल्लो आसा, सरकारान आसात आनी अशा पार्श्वभुमीचेर म्हाका दिसता तेजे पेक्षा चड मतदिक्य आनी दिवन आमी ह्या फावटी रिकॉर्ड करपाच्या मार्गाचेर आसा। लोकशाहीन प्रत्येकाक अधिकार आसा आनी गेली 10 वर्सां केंद्राक आनी गेली 12 वर्सां आमच्या गोंयान भितर भारतीय जनता पक्षाचें सरकार आसा। कितली झपाट्यान उदरगत जाल्ली आसा हें प्रत्येकान पळयलेलें आसा आनी लोकांनी ठाम निर्णय घेतिल्ले आसात आमी कोणाक मत मारपाचें आनी कोण आपल्या फायद्या खातीर निवडणुकीक देंवतात ते लोकांक आज पुरेपूर जावन आसा। आज 4थीच्या भुरग्याक राजकारण खबर आसा, कोणी कांय सांगपाची गरज ना आनी म्हणून हांव अशा वेळाचेर म्हणत हांव कोणाक ब्लेम गेम करनासतना म्हजें काम कितें आसा, म्हजें काम हायेस्ट वोट दिवपाचें, म्हज्या कार्यकर्त्यांचो त्या प्रमाणे तसो अविरतपणेन ते आज काम करतात आनी ह्या उत्तर गोंयच्यान आमच्या आदरणीय श्रीपाद भाऊ हांकां जिखून हाडटा। एक्झॅक्टली प्रकरण कितें घडिल्लें आसा तें म्हाका कांय खबर ना पण एकूच गोश्ट हांव सांगता की जे आमदार आसात, सरपंच आसात, जिल्हा पंचायत सदस्य आसात, मिनिस्टर आसात त्यांचो खुर्चेचो मान राखप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा आनी म्हणूनच ज्या काही गोष्टी घडल्यात ताका कारणीभूत कोण हें सुद्दां नियाळून पळोवन आज विचार करप हें तितलेंच। कारण आमचो गोंय जो आसा तो शांततेन वागता, शांततेन मुखार सगळ्यांक वेगान घेवन मुखार वता।